दिसता हांवें कोणाक आनी कितें करपाचें उलोवंक ना कोणी उरला जाल्यार आनी मातशें म्हाका कानांत सारकें भायर उलोवचें न्ही हांव फक्त इतल्याच सांगता कोणाक फक्त टिका करपाची संवय आसा म्हणून अवश्य आजुनूय कितें मागीर मागता आसत जाल्यार तेंय करुया कारण आमी चिल्ड्रन पार्क केलो सिनियर सिटीजन सुभाष चंद्र बोस उद्यान केलें हो हॉल केलो शाळा केली फक्त सिंगल हावजींग बोर्ड कॉलनी ती तळी केली म्हणजे बऱ्याच जाणां करता मातशें ती खंय गेले काय म्हणून आनी कळून जालें की ती फायन जाली फ्री ती डेवलप करपाची ती आपल्या घरा कडेन म्हणून सांगता ती जाली 36 lakhs of rupees ती सायडीची करपाची ग्रावंड जालो जीम जालो पण ताका सांगूंक वता जाल्यार दिश्टी सोंपचें ना फक्त हावजींग बोर्ड एका दोन वार्डाच्या पुरते किंवा एक बुथाच्या पुरते मर्यादीत म्हणजे ते crores of rupees वी स्पेंड ह्याच हॉलाचे आमी जवळपास 2 कोटी 10 लाख रुपये खर्च केल्या आनी हेजे सायडीचे पुराय ब्युटिफिकेशन इतके दीस उरलेलो इतल्याच खातीर कारण हेजे पुराय कंपाऊंड हॉल आनी ताका ब्युटिफाय करपाचें अंदाजान 90 lakhs रुपीजचो टेंडर हो आमी ऑलरेडी केला आनी सगळ्यात ब्युटिफूल प्रोजेक्ट म्हणजे हेज्या सायडीक आसलेले आमी ताका सुभाष चंद्र बोस उद्यान म्हणटा त्या उद्यानात 150 मेडिसिनल प्लांट लायल्ले आसा त्या खातीर हवाय बरी मेळटली सगळ्या जाणां परिसरांत जे लोक रावता तांकां हवा सुद्दां बरी मेळटली अशा पद्दतीची म्हाका दिसता सांकळे हावजींग बोर्ड कॉलनी ही पुराय राज्यांतली 1 नंबरचो हावजींग बोर्ड आनी खंयच्याच हावजींग बोर्डात अशा पद्दतीच्यो फेसिलिटीज आसतना त्यो मेंटेन करप हें काम आमचें आसा हांवें सरळ म्हणटा कारण हावजींग बोर्डांतली शाळा जाली ती 1 नंबरची शाळा आसतली आनी योगायोगान त्या हावजींग बोर्डांतल्या एज्युकेशनल प्लॉटांत आमी थंयसर बऱ्याच जाणांक कितें खबर आहा नाजाल्यार हडप केलो हडप करूं ना साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटान 86 lakhs रुपीज हावजींग बोर्डाचे भरल्या आनी तो प्लॉट घेतला साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटान आनी रिटायर्ड इन्स्टिट्यूशन जाता कोण हडप करूंक शकना हडप करपी सायडीक आसात ते कळटले कोणी कोणी हडप कितें कितें केलां तितकें थोड्याच दीस रावात तितून हांव वतना पण आयच्या बऱ्याच दिसा म्हाका खूब खूश भोगता म्हणजे 2012च्या पयलीं ह्या हावजींग बोर्डांत बऱ्याच दिसाक हांव आमदार जाल्या उपरांत घर बांदलो ना पयलींच बांदलेलें 2008 केन्ना तरी हांवें घर बांदूंक सुरवात केली आनी ते 2012 म्हजें घर कंप्लीट जालें फक्त 12 आमदार जाल्या उपरांत म्हाका योगायोग म्हणजे घरांत म्हाका येवपाचो योगायोग आयलो गेलीं 10 वर्सां तुमच्याच बरोबर तुमचोच शेजारी ह्या कॉलनीत रावता पण शेजारी सगळ्यांनी आपलोच ट्रीट करचो इतकें सगळ्यां कडेन मागता जो प्रेम जो मोग गेली 10 वर्सां तुमी म्हाका दिता कदाचित हांव थोड्या जाणांगेर आजुनूय वचून केन्ना पावूंक ना म्हणजे शेजाऱ्याक रावता आसतना सुद्दां आमदार आमगेर आजुनूय येवंक ना हे बरेच जाण खंत व्यक्त करता म्हाकाय दिसता केन्ना तरी हांव पावचो पण म्हाज्या व्यस्त शेड्युला खातीर हांव पावपाक शकना थोड्याच जाणांच्या घरा कडेन हांव पावना पण बऱ्याच जाणांच्या घरा कडेन हांव पावना तुमचे आलयता तुमगेर पावना ओके खूब जाणांगेर पावना आसतना पण तरी सुद्दां तुमी तो मोग तुमी तो प्रेम हाज्या पयलीं दिला हाज्याय फुडें दितले आनी उरलेले प्रोजेक्ट हावजींग बोर्डान बारीक सारीक कितें तरी पायपलायन बिपलायन बदल्ल्या आसतली वयली ती करून घेता लक्ष्मीचें सद्दां म्हणजे आजुनूय बारीक कितें उरला ती सांगात आसता तें हे रायलो ते रायलो ते करून घेवया म्हणून प्रत्येक फावटी सांगात आसता पण उरलेले सगळें जातलें हांव परत एकदां तुमकां नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा दिता आनी हावजींग बोर्डांतले गार्डन आसतलें चिल्ड्रन पार्क आसतलो हो हॉल आसतलो सगळें मेंटेन दवरपाची जबाबदारी ही हावजींग बोर्डांतल्या फक्त संतोशाची एकट्याची न्ही आमची सगळ्यांची आसा मेंटेन करूया सरकार मागीर सोपयता